आमचो ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट जालो. तितून भितर कितें क्वायरीज काडलेले आहा, जे बिडर्स येयल्ले आहा, बूट बेसीस तो बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रान्सफर, तितून क्वायरीज काडल्या. सो टू आन्सर द क्वायरीज द कन्सल्टंट इज बींग टोल्ड नाव दॅट कितें करेक्शन जो तर करपाक जाय ऑन द डॉक्युमेंट, यू डू द करेक्शन. IMAचे प्रस्तावाचेरूय सरकाराचो विचार चल्ला म्हणून मायकल सांगता. आतां आमी 12 कोटी दवरला सगलो, तितून भितर ऑफिस बीन आहा, तितून भितर शेड आहा, सगळें आहा. सो ते कट कॉर्नर्स करीत जाल्यार रिड्यूस जातलो प्रायस. पण मशीन हॅज टू बी द सेम. बट IMAक आमी जो तर ओवरसी करतलो जाल्यार दे शूड गेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी. सो गव्हर्मेंट वील नेवर गेट इट्स मनी बॅक इफ वी स्पेंड. सो देन since it is a small amount, we are looking at that possibilities. Nothing is finalized. Right now, approval is given for boot basis. Build, operate, own transfer, expression of interest is done. Since IMA has shown willingness, we are also looking at that angle also in a positive way. If government can spend the money, then only they can run by collecting money from all the hospitals. Then boot जावचना. So then it is the pure investment of the government. Government आम्ही कशें जालें की आमी आतां IMA, I am the chairman of the Biomedical cell. कळ्ळें न्ही, आमी एक कमिटी करता. कळ्ळें न्ही, ताका गव्हर्मेंटान EDC तर्फे आमकां लोन दिवचें 5 कोटीचें. आमी तो सगळो प्रोजेक्ट आहा न्ही तो 5 कोटीन बसोवंक शकता, विच इज एक्चुअली गव्हर्मेंटाक खूब फायदो जातलो. आनी गव्हर्मेंटान ते EDCक लोन फारीक करचें आनी आमकां मेंटेनन्स म्हयन्याक बाबा एक कितें 15 lakhs काय कितें 50 सुद्दां ना 10 लाख सुमार येता म्हयन्याक. म्हणजे कॅपिटल ग्रांट म्हणून 5 लाख जे तुमी डायरेक्ट हाका पेमेंट करतले बँकेक. आनी 5 लाख जे हॉस्पिटलां सगळीं तुमची आसा 3,500 बेड्स आर देर इन द हॉस्पिटल ओनली, म्हणजे गव्हर्मेंट सेक्टरान. ताजे पयशे आमकां तुमी म्हयन्याक सारके रेगुलर दिवचे. एक्झॅक्टली ऑन सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटचो जो प्लांट आसा न्ही त्या धर्तीचेरूच हो प्लांट करूं येता. एस्टिमेट इज अरावंड 12 crores आसा, म्हणजे 8 कोटीचे तांचे एक्चुअली 8 to 9 crores एस्टिमेट आहा. मागीर तूं कन्सल्टंट घालतलो आनी ते सगळे घालतलो जाल्यार ते 12 कोटीचेर पावतले सगळे. आतां हे 12 कोटी तुमी आमचे कडसून वसूल करतले हॉस्पिटला कडसून. आय फील दॅट मायकल बाब, CM बाब आनी सगळे वेस्ट मॅनेजमेंट, पोल्युशन बोर्ड आनी IMAक ताणें आपोवचो. वी कॅन गीव अ फॅन्टास्टीक प्रेजेंटेशन आनी EDCकूय आफय थंय. आनी सगळे एका मिटिंगेन जर फायनल करत इन 6 to 8 months वी कॅन रेज द प्लांट.